then it is the responsibility of the pollution control board, it is the responsibility of our director of the science and technology आणि waste management corporation. गोयातल्या एकूय हॅजार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीन तांचो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकॅर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताज्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला आमी आमचो ट्रीट करता ना शक्य जावचें. खातीर 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. हांव बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे आपल्याक कॉस्ट पडटा म्हणून खंय तरी रिक्षाकाराक हाडप आनी तो हॅजार्डस वेस्ट दिवप तूं पळयतो म्हणून वचून आनी तेंच्यांनी हाडून तो गांवांत खंय तरी आमच्या नाल्यांनी उडोवप, खंय तरी दोंगरांनी उडोवप, खंय तरी गांवांत वेस्ट उडोवप, जेणे करून गोंयचो एनवायरमेंट पिड्ड्यार जातलो. जेन्ना आमी आपूण कंपनी गोंयांत एस्टाब्लीश करता तेन्ना तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. थोडेशें कॉस्टली जाल्यार जाता बट तो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो तेणी स्ट्रिक्टली म्हणजे सायंटिफीक मॅथडीत फोंडा एनवोकॅर हाडूनच तांच्यांनी दिवचो पडटलो. अदरवायज दे आर रेडी टू कलेक्ट फ्रॉम युअर कंपनी म्हणून तांकां कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून तांच्यांनी जी फॅसिलिटीज तयार केल्या म्हणजे इट इज एन बाय लँडफील आसतले किंवा तांच्यांनी जे इन्सिनेटर मॅथडीत ते वेवस्थीत रित्या ट्रीट करतले.